नमस्कार. हांव समेस्त म्हज्या गोंयकार भावा भयणींक जे 18 ते 45 ह्या वयोगटांत येता हांकां सांगपाक सोदतां आमी वॅक्सिनेशन ड्रायव हो 1 मेच्यान सुरू करपाचें आशिल्लें आनी वॅक्सिनेशन आमी सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ पुना हांच्या खातीर ऑर्डरूय केल्ली. हांव पर्सनली सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ पुना हाजे MD हांच्या कडेन उलयल्लो. पण आज पर्यंत राज्यांत 18 ते 45 वयोगटा खातीर वॅक्सिनेशन एवेलेबल जावंक ना, म्हणून वॅक्सिनेशन ड्रायव हो फाल्यांच्यान सुरू जावचो ना हाची सगळ्यांनी नोंद घेवची. हांव म्हज्या सगळ्या भावा भयणींक परत एकदां सांगपाक सोदतां की हो वॅक्सिनेशन ड्रायव जेन्ना सुरू जातलो तेन्ना वेल इन एडवान्स आमी रजिस्ट्रेशन कावंटर्स किंवा ऑनलायन रजिस्ट्रेशन्स हें सुरू जातलें आनी गोंयांतल्या सगळ्या प्राथमीक आरोग्य केंद्र, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स आनी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हांगा सगळी कडेन एट अ टायम सुरू करपाचें आसा. म्हाका खबर आसा सगळ्या जाणांक वॅक्सिनेशन घेवपाची घाई आसा. कोरोना ह्या महामारींतल्यान आमकां भायर सरपा खातीर वॅक्सिनेशन हो एकमेव पर्याय आसा. तें वॅक्सिनेशन आमी जाता तितके बेगीन 18 ते 45 वयोगटांतल्या भुरग्यांक सुरू करतले. पण ताच्या खातीर थोडीशी कळ आमकां सोंसची पडटली. गोंय सरकार तुमच्या खातीर बेगिनात बेगीन वॅक्सिनेशन ड्रायव सुरू करतलें आनी ताच्या पयलीं ऑनलायन रजिस्ट्रेशन सुरू करतलें. ही जत्राय.